घम घमाची हिंगा पुरंबोळू बाटली भरतना तोंडा उद्दा येत म्हाका आतां एक वाटे पॅच घेवन जेवणा बशा म्हूण दिसता वय लिंबियाचे पुडये णणचे लिंबियाचे काळे णणचे म्हणूय म्हणटा हाका आतां बाटले भरलेले णणचें तूं आतां खावचें जायना तें करंबेका आतां आमी लागीं 2 वर्स पूड केल्लेले णणचे आसा ते घेवन जेवया पण आतां उनी उनी उकडी पेज्जेक तांबडे तांदळाच्या एक चिमटी तूप कसले जावका म्हणना अशें सैते जाला जिबी रुचेना आतां पळय हे पुडये णणचे चिमटी ते पेज्जे भितर दवरून जिबे लावन हे पॅच जेवका सुपर सुपर जी खंय नातील जिबे रुची येता आमकां आतां हें सुपर टेस्टी जावन आशिल्लें सिंपल काळे णणचे म्हणटाचे आम्याका हे लिंबिया णणचे कशें करचें म्हण पळय आतां लिंबी घेवका लिंबी आतां सीजन जाय जाल्यार लिंबी मेळटा लिंबी हाडून धुवन फुट करून पुसून ड्राय करका एक उडगास दवरका म्हळ्यार हे णणच्याक आमी कसं पुरो यूज करताची ते पुरो ड्राय आसका उदका पश आसच्यान पण आतां लिंबी क्लीन करून पुसून ड्राय करून कायली पुडक्यांक घालून मिडियम उज्जारी ह्यो लिंबियो भाजून घेवका हे कसला करचें म्हळ्यार एक उग्गी करंबेच खातीर 10-15 दीस भितर हे णणचे करंबेन आमकां मेळटा मस्त दिवस दवरला आनी भारी लायक जाता अशे लिंबियो भाजून काण घेवच्यो मस्त वेळ भाजूच्या ना एक 7-8 मिनीट आमकां कळटा ते कलर चेंज जाता आतां न्ही व्हरलेलें सामान पुरा भाजूया मिरसांग जावका मिरसांग हांव हांगा रामनाड मिरसांग काडला तुमकां खंयची जावका ती मिरसांग काडी येता आमी ही रामनाड मिरसांग यूज करची पुराकय सो हांव हांगा काडला आतां 15 लिंबियाचे हळद तुमकां सांगता हे आमी मायन म्हाका शिकयलेलें आमी रेसिपी कांय न्हय भारी लायक जाता परफेक्ट जाता तांगेली ह्या मेजरमेंटार णणचे केल्यार आतां हांगा 15 लिंबियाचे हळद हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सा भितर घालता हांव हांगा 30 लिंबी काडला हांव पुरो डब्बल काडला हांगा मेजरमेंट ते डिस्क्रिप्शन बॉक्सान चेक करा तुमी करतना आतां हांव हांगा मिगेल हळदाची मिरसांग काणू देंटनी काणू हांव फस्ट पुरो रेडी करून दवरला वता आनी घालला ते भाजून घेता हांव चिकेची कलर येवताय करपाच्या नज्या मागीर ताका जावका जाल्यार हळदाचे सासम ती मिरसांग भाजून काडची तेल घालून ड्राय रोस्ट करची पुराय आतां हे सासम ते उन्हा आसता आमगेले कायली पुडका आमी मिरसांग भाजून काडल्या न्हय तांतू भितर हाजे हळदाचे सासम घालचे एक 2 मिनीट सासम चाळतना ते पटपटेच्या सूर जाता पट जाता पळयाची सासम पटपटेच्या सूर जाला तर ते समाजी मस्त व्हड जुकोन दवरून करपता ते पुरो सासम तांतुले पटपटेका ते देखून आमी मिडियमार लो मिडियमार दवरल्यार जाता मिडियमार दवरून हे पुरो सासम पटपटे ताई हलयतर रबुका सोण चेकड तेकड वच्चान ते णणच्या टेस्ट वता घेत पुरो सासम पटपटेल मिगेले ते काण घेता आनी हाका जावका मेथी तशीची ताजे एक हळद आसा तें हांवें तांत भितर ते लिस्टां भितर घालला आतां मेथी भाजून घेवया ताका कितले जावका तितले मिगेले 30 लिंबिया जावका जाल्यार तितली मेथी घाल्या हांव मेथी तशीची तेंय पट जाता आमी भाजितना लायक पुरंबोळ येता वासरे भितर मेथयेची भाजितना पळय घम पुरंबोळ येता हें आतां मेथी समाची चिकेची तांबडी कलर तें तशी पटपट जाता आमकां कळटा तें पुरो मेथी पटपटेन जेतना काण घेवचें उज्जसाण कोरका आनी आसच्याका हिंग थोडे जन हिंग घालना नतील करताचे णणचे आमगे ते मायन हिंग घालून करचे णणचे फुडें बाळांत तिकांनी दिवचे शिल्क हे णणचे काळे णणचे म्हण लिंबियाचे पुडरांदयांनी दिनाशिल्लीची फुडले मिगेल मांगेल कालारांनी पुराय आतां दिताची उपकऱ्यांनी पुराय मस्त दिताची वेजिटेबल्सांनी तेन्ना बाळांत ती णणचे करतना ताका हिंग घालून आशिल्ले कळवाय हे हिंग घाल्लेले णणचे आतां हिंग फुल्लान घेवच्यो मागीर हाका आसचें मीठ पळय कितले एक जागृत पळयाचे फुडले जनांक गेले मीठ ताई हुनारो आसा भितर मीठय भाजून घेवचें आसा आतां हळदाचें मीठ हांव काण घेता हांगा आनी आतां कायली पुडको पुरा हुनू जावन आसा पुरा एक भाजून काणू आनी भितर मीठय घालता मीठय तशीची चिके कलर चेंज जाता आमकां पळयल्यार कळटा तें चिके लायट एक नमने ब्रावनीश कलरशी जाता ते दळटाय मीठय भाजून घेवचें हें मात्र न्हय हे णणची काण दवरच्याक पळयाची बाटली पुराय प्रती एक ड्राय आसुका जागृत तर केल्ले बाय म्हण जाल्यार 2-3 वर्सां कांय जायना हे णणचे मात न्हय फ्रिजांताय दवरचे नाका हे णणचे रूम टेम्परेचरा भितर एअर टायट कंटेनरां घालून दवरल्यार जालें ताका मिठा कलर चेंज जाले आतां आमी पुरो भाजून घेवन जालें आमगेलें लिंबियो
मिरसांग सासम हिंगू मेथी मीठ ಅದು ಪೂರ ನೀವು ಗಲ್ಲಾವೆ ಅದು ಪೂರ ನೀವನು ಹದ ಜಲ್ಲೆ ಅತ್ತಿ ಆమె ಲಿಂಬಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಗೆತ್ತಾ एकको लिंबी काडच्यो लिंबी आमी भाजीतना सपूर तेल्ला पशी येता ते ताजीतल्या येवची ते साल्लेन तुले त्यात आमी पुरो लिंबी एक लिंबयाचे 8 कुडक केल्या पुरो आतां लिंबया सीजन देखून व्हडोड लिंबी मेळटा आतां लोणचें कोन्न दवरलें वय म्हण जाल्यार 2-3 वर्साक आरामेर तें लोणचें यूज करीत साहित्य तापू जल्लेल टायमार एक लिंबया पोडस वय म्हण जाल्यार एक वाट्टे प्याज जेव येता आतां पळय हांव एक लिंबयाचे 8 भाग करता हाजे पयशे सान नाका हे हद जाता करच्याक इतले पुरो हे अशे 8 भाग करून घेवचे कोरून आमी पुरो लिंबी आमी गेलो शिनून जाल्लो आतां हांव एक व्हड आयदनां भितर काण घेता ते आयदनां तशीची ड्राय आसूं का सो आमी पांय लोणचें करचें वय म्हण जाल्यार आजीची पुराय आमी तयार करून दवरका बाटले ड्राय करून दवरका ते मिक्स करचे स्पून की पेस्कात की पुरो आमी क्लीन करून ड्राय करून दवरका मिक्सर आतां आमगेलो पुरो भाजून जाला आनी आतां पुराय घालून पिट्टी करुया आतां फुडेंच्या वरीक आमगेलो मायनांनी धाडान पिट्टी करची आशिल्ले ताजी टेस्ट विंगड ते सोडा ते आतां आमी पुराय उडगास करका आटोवका तितलेची आतां आमी पुरो जनान मिक्सरार करचे आतां पुरो आमी भाजून दवरलेले ते बॅच बाय बॅच घालून पुरो मिक्सरा भितर पिट्टी करून घेवचे पिट्टी करून जाल्यार पळय अशें आसता हे कलर पळय शीत चंद ब्रावनीश कलर येता डार्क ब्रावन कॉफी पावडरा कलरशी येता पळय हेची ते आतां हे लोणच्याक आतां पिट्टी सम बरसून घेवका ताचे पयशे फुडें आमी मीठ आजवोट घालनी मीठ सेपरेट आसा तें मीठ पिट्टी करून हाडटा हांव हें आतां मीठ पिट्टी करून हाडला तें हांवें हाका घालता घालून समची मिक्स करून दवरतात तांकां तें मात मस्त जाग्रतेर मिक्स करका त्या म्हळ्यार हे पुराय सायडाक एकूल एक मीठ स्प्रेड जावका नाजाल्यार एक सायडा मीठशें एक सायडाक मीठ लागना अशें रावचे चान्सस ते देखून मिक्सिंग मात करेक्ट करका ते मिक्स करचे स्पून की दवल की तेवे तशीची सम ड्राय करून दवरका पुरो क्लीन आनी ड्राय आसूं का ते एक मात उडगास दवरका हे आतां आमी पुरो मिक्स जाल्ले मीठ एकूल एक स्प्रेड जालें पुराय कडेन आनी हे बाटलेन भरून दवरका केन्नाय लोणचें भरून दवरतना ग्लासाचे बाटले भितरीची भरून दवरका लोणचें नित्या जाल्यार आमी यूज करतना प्लास्टीक दय कोरून कोणें यूज करूं नकाची रेडीमेड हाडल्यार प्लास्टीक आसवय म्हण जाल्यार घरकड हाडले कुडले इमिडिएट ग्लास कंटेनरां भितर ते घालून दवरयाची आनी टायट करून दवरयाची ते देखून केन्नाय दय करून ग्लास बॉटल्सां भितर लोणचें घाला कसले प्रिजर्वेटीव घालना नातिले चड कसल्याक तेल ताय आमी ह्या लोणच्याक घालनी ओटू घालना म्हळ्यार ते हिंग पुल्लोच्या घालेल 1 स्पून तेल विंगड आमी कसले ह्या लोणच्या घालनी असले सिंपल सुपर टेस्टी लोणचें तुम्ही पुरा जन करून पळोवका आनी कशें जाला म्हण सांगून दय करून म्हाका फीडबॅक दिवका आनी तुमगेल्या फ्रेंड्सांक रिलेटिव्जाक म्हगेल्या चॅनला बगे सांगका थँक्यू फॉर वॉचिंग